सेशन आशिल्लो 3 दीस शेनवारच्यान हांगा तेंच्यांनी सडनली उदक बंद केलें इंडस्ट्रियल इस्टेटीचें. सो IDCन म्हाका कॉन्टेक्ट केलो सोमार दीस आनी तांणी लॅटरूय केलें PWDच्या की उदक येना म्हणून इंडस्ट्रियल इस्टेटीक आनी आजून कांय रिजन दिवना. तो म्हणटालो मे बी द मिटर चलना म्हणून ताणें उदक बंद केलां. सो इट इज व्हेरी सरप्रायझींग कित्याक येदी व्हडली इंडस्ट्रियल इस्टेटीक कोणूय डिसिजन घेता. I am sure that minister or PWD minister or anybody won't be aware about this issue. That is why I tried to inform press about this. कित्याक अशें बारीक शुल्लक कारणा खातीर मिटर चलना म्हणून तुमी येदी व्हडली इंडस्ट्रीज उदक बंद करप इज नॉट अ करेक्ट थिंग. सो कोणे तरी हाचेर सारकें इंस्ट्रक्शन दिवपा जाय डावन लायन कोण आसा तांकां. कित्याक पळय हातून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आतां उदक ना जाल्यार तांच्या कंप्रेसराक ट्रान्सफॉर्मर कुलींग टावराक उदक जाय पडटा तें बंद जाता. पोलीस स्टेशनाक उदक ना, फायर ब्रिगेडीक उदक ना, कॅन्टिनाचे सगळे लोक आसा पळय इंडस्ट्रियल इस्टेटींतले ते डायरेक्ट PWDचेच उदक पितात. तांकां अशें सडनली उदक बंद करप इज नॉट अ रायट थिंग विदीन युअर डिपार्टमेंट. कित्याक आमचो मिटर तरी चलता, इंडस्ट्रीक दे आर चार्जींग बील. डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट दोनूय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट आनी IDC ऑल्सो तांच्या भितरलो मिटर चलना जाल्यार उदक बंद करप इज नॉट अ सोल्युशन. त्याला असिस्टंट इंजिनियर PWD बायना वास्को नो वॉटर सप्लाय एट वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणून ताका ताणें आजून रिप्लाय दिवंक ना कितें इश्यू आहा. फुडें स्टेप कितें तुमचें आसतलें? हां फुडें स्टेप्स कितें आसतलें? आतां आजून हांवें चॅक करूंक ना. आज आतां पेपरार घाला म्हणटका आज ते चालू करतले सगळें शुअरली. सो आय विल जस्ट फायंड आउट. पायपलायन डॅमेज जाल्ले आहा. जवळ 5 म्हयने पयलीं आमी तांकां सांगलेलें की पायपलायन रिपेर करा म्हणून. उदक खूब वेस्ट जाता. तें उदक वेस्ट जाल्यार बाकी कडेन प्रेशर ड्रॉप जाता आमचो. 5 म्हयने पयलीं तांणी सांगलें तें अजून पर्यंत तेणें रिपेर करूं ना. प्लस तेंचो मिटरूय नॉट वर्कींग आसा. पण काल मागीर फ्रायडे आमी उदक तें बंद केलें तेंचें. फ्रायडे, सॅटर्डे आनी संडे, मंडे 4 दीस तें उदक बंद आहा. काल मागीर परत म्हाका रिक्वेस्ट केलो की उदक मातशें चालू करा, आमी ती पायपलायन रिपेर करता म्हणून. म्हणजे काल सांजचे मागीर हांवें उदक परत चालू केलें तेंचें आनी तांकां सांगलां एक 8 दीस भितर तुमची पायपलायन रिपेर कर म्हणून. जर तेणें 8 दीस भितर जर पायपलायन परत रिपेर केली ना जाल्यार तें परत उदक बंद करचें पडटलें. कित्याक उदक खूब वेस्टेज जाता आनी बाकी कडेन सगळ्या प्रेशर ड्रॉप जाता. त्या कारणान म्हाका तेंचें उदक बंद करचें पडटा.